नमस्कार. आयच्या ह्या गोवा हेडाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो विशय ऑब्वियसली आसा जे घेर्र चल्ला तें, आनी त्या घेर्राचो विशय म्हळ्यार आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन्स. हें घेर्र कित्या खातीर, ताजे फाटली मॅरिट्स कितें, ताजे फाटलें राजकारण कितें, आनी ह्या सगळ्या घेर्रांतल्यान निमाणें अल्टिमेटली गोंयचें कितें तरी बरें जावपाक जाय. तें जातलें काय कितें, ह्या गजालीचेर आमी आज भासाभास करतात. तीन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयलीं आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन सिद्धार्थ कुंकळकार. सिद्धार्थ, वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन तुलियो डिसोजा. तुलियो, वेलकम. आनी तिसरी आसात म्हजे बरोबर गोवन वार्ता लायव्हाचे संपादक आनी ज्येष्ठ पत्रकार किशोर नायक गांवकर. किशोर, वेलकम. किशोर, सुरवात तुजे वयल्यान करता. घेर्र बरेंच पेटलां, वातावरणय बरेंच तापलां, पावस पडपाक लागला, तर वातावरण थंड जातलें काय गरमी अशीच उरतली? आजूच गोंयच्या हवामान खात्यान गोंयांत मान्सून दाखल जाला अशी घोशणा केल्या. म्हणजे एकीकडे भायर खंय तरी मान्सून दाखल जाल्या उपरांत जी थंडाय ती भायर जाणवता, पूण गोंयच्या पॉलिटिकल फिल्डार बरीच गेर्र, तूं म्हणटा तशें गेर्र पेटलां आनी गरमी जावपाक लागल्या. ज्या पद्दतीन हें गेर्र पेटलां ते गेर्र म्हाका दिसता जुलय म्हयन्याच्या विधानसभा अधिवेशना मेळेन अशेंच चालू उरतलें. आतां ते गेर्राचो स्फोट जाता काय हें गेर्र फुस जाता हें आमकां पळोवपाक जाय. पूण म्हाका दिसता स्फोट जावच्या परस ते फुस जावपाची शक्यता चड आसा, कारण इट इज एन पॉलिटिकल वॉर. आनी पॉलिटिकल वॉरान म्हाका म्हणजे पयलींचो जर एक्सपिरियन्स पळयत जाल्यार पॉलिटिकल वॉराक खंय तरी अल्टिमेट खंय तरी हेका पावली केन्नाच आमी पळोवंक ना. तेतून मागीर अनेक सेटिंगां असतात, बाकीचे सगळ्यो गोश्टी येतात आनी मागीर तूं जर तांकां विचारशीत बाबा ते गेर्र जाल्ले ते कितें, ते कसलें गेर्र काय म्हणून अशें आमकां आयकपाक मेळटलें. सो हें गेर्र एसेंब्ली सेशना मेरेन चालू उरतलें. आमकां पळोवचें पडटलें एसेंब्ली सेशनाक हे गेर्राचें नेमकें कितें जाता तें. तुलियो, युअर पार्टी इज रायट नाव सेईंग की तुमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्याकच सरकार टार्गेट करता. सरकाराची भूमिका सादी आसा की जर इतले गैरकारभार आसात जाल्यार आनी एक कारवाय जर केली जाल्यार ताका टार्गेट म्हणप काय कितें? हाव डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅट? Pramod Bab, first of all, let me tell you, you introduced me as the Congress party spokesman. I am, no doubt, but here I think I will make certain averments. कित्याक म्हाका पार्टीचे कितें धोरण आसा तें अजुनूय म्हाका खबर ना, पूण थोडे जे हांव उलोवंक शकता हांगा एक प्रोफेशनल म्हणून हांव एक आर्किटेक्ट लास्ट 25 years ह्या पणजेन आनी गोंयांत आमच्या प्रॅक्टीस चलयता, ते म्हणून हांव थोडे म्हजे ऑब्जर्वेशन्स तुमच्या मुखार दवरूंक शकता. ना, पयले सुवातेर जे आज ह्या निमण्या एका विकान वो 2 विकांनी पळय 2 हफ्त्यांनी कितें चल्लां ते रिगार्डींग द ODPs. म्हाका कितें दिसता इज फर्स्ट ऑफ ऑल द गव्हर्मेंट शूड बी, इन्स्टेड ऑफ एडॉप्टिंग अ सिम्पटोमॅटीक अप्रोच, the government I think should adopt not a issue based approach. The approach should be after a policy is worked out. Because if you remember in 1993 when Dr. Wilfred D'Souza has taken over as chief minister, he had abolished all the PDAs and said that the PDAs will be only for the city based areas, Panji, Mapsa, Malegaon, Vasco and Phone. So why that policy was changed, and now after almost 30 years we are coming to roost saying that the ODPs are faulty. Now who is to blame for this if the ODPs are faulty? Are the ODPs prepared by professionals or ODPs prepared by the government of the day? Why have they not taken the views and the sentiments of the local people all this time? Suddenly if the government wakes up that these ODPs are faulty, which I agree, they are faulty, but what are the people supposed to do? Yet continue watching the drama, or is this going to stabilize into one stable situation? Stable policy approach. Exactly. That's what I mean. Very, very important. सिद्धार्थ, हो पॉइंट हा 2 मुद्दे आहेत. एक म्हळ्यार काँग्रेसचे म्हणटा सध्या की तुम्ही आपल्या लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक टार्गेट करतात हो, आणि एक दुसरो जो तुलियोन काढलो
की ही जी फ्लिप फ्लॉप्स चलतात ते आमी वेगवेगळे पिडीएनच्या बाबतींत पळयल्यात. पीडीए ओडीपीन आपले पिडीएनचो चेअरमॅन चेंज जाता, मागीर तागेले ओडीपी तो रिवायज करता किंवा रिव्यू करता किंवा फाटी घेता किंवा फुडें व्हरता. ही जी एक गजाली आहात तातूंत भितर खंय तरी स्टेबिलिटी येना, एक पॉलिसी स्टेबिलिटी येना, प्लॅन स्टेबिलिटी येना. तुम्ही कशें पळयता ह्या दोन्ही गजाली कडेन, ह्या घेर्रा कडेनय बी आनी ह्या पॉलिसी अप्रोचा कडेनय बी? नाही पहिली म्हणजे तुम्ही उदो एक स्टेटमेंट केलो की लिडर ऑपोजिशनाक कोण तरी टार्गेट करता. म्हाका दिसना कायद्या फुडें सगळे समान आसता. आनी आमचे माननीय मंत्री विश्वजीत राणेन हो सगळ्या फुडें एकच कायदो लायला. मागीर तो मिका सिंग आसूं येदो व्हडलो सिंगर जाणें CRZ सगळे फ्लाउट केल्या, ताजेर कायद्याचो बडगो. आनी मडगांवचो सोपो प्रकरण आसूं, खंयचेंय प्रकरण आसूं, हे कायद्या फुडें समान आसता. आनी जो कोण कायदो मोडटा ताका क्षमा नासता हें तो दाखोवन दिता. म्हाका दिसता डेफिनेटली होच स्टान्स आमी आमच्या गव्हर्मेंटान घेतला. इनफॅक्ट आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन ऑर खंयचेंय प्लॅनिंग जें आसा ते खंयच्याय गोश्टी खातीर जायच पडटा. कायदो हो गरजेचो आसा. मागीर खंयचीय गोश्ट आसा, तातूंत घर बांदपाचो एक कायदो आसतलो ऑर तातूंत सोशल बिहेवियराचो कायदो आसतलो. कायदो रुल्स हे सगळ्यांक जाय. आतां तुलयोन म्हणलें की पॉलिसी आसपाक जाय, पॉलिसी शूड बी कॉमन, इट शूड बी डिझायन बाय द प्रोफेशनल्स. डेफिनेटली आय एग्री विथ इट. आनी आमच्या माननीय मंत्र्यान तोच स्टँड घेतला. विश्वजीत राणेन हो कितें तो आपूण करतलो म्हूण सांगू ना. ही हॅज टोल्ड दॅट ही वील कन्सल्ट ऑल द प्रोफेशनल्स. इनफॅक्ट ही इज कन्सल्टींग CII, ही इज कन्सल्टींग CREDAI, दॅट इज ही इज कन्सल्टींग इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स. म्हाका दिसता ताणें सगळ्यांक बरोबर घेवन एक गोंया खातीर, गोंयच्या भवितव्या खातीर, आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर एक बरें प्लॅनिंग आसचें. आमच्या शहरांक आतां आयज पणजे शहर जर कोणी म्हणटा जाल्यार एक बरो शहराचो प्लॅनिंग जाता. मागीर जे पॅरलल रस्ते आसा, परपेंडिक्युलर रस्ते आसा, ताजेर सेटबॅक्स आसा, एक बरें शहर दिसता. आनी म्हाका टुरिस्ट जेन्ना येता, हांवूय शहरान जन्मला, आमी जेन्ना शहरान भोंवता एक बरें दिसता. शहरान आमी आमचे वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिटी. एंड आय थिंक दीस प्लॅनिंग पॉलिसी इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड. आणि कायद्याचे इम्प्लिमेंटेशन ऑल्सो इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड. अँड बोथ आर गोईंग इन द सेम डायरेक्शन. बिफोर आय गो टू किशोर सर, एकच प्रश्न जो तुलयेन मुद्दो काढला की हू इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दीस चेंजीस आनी फ्लिप फ्लॉप्स. कारण फाटली ODP जी आसा ती तुमच्याच सरकारान तयार केल्ली. आतां म्हणटा तुमी की ही सगळे अधिकार जे आसा ते TCP डिपार्टमेंट आपल्या कडेन घेतलो आनी परत तयार करतलो. सो वेर डज द बक स्टॉप? कारण ही जर जाला आनी खरेंच जर इरेग्युलरिटीज जाला, वेदर द बक स्टॉप्स ओनली एट मायकल ऑर इट स्टॉप्स एट अदर पीपल ऑल्सो? नाही डेफिनेटली ज्या कोणी इरेग्युलेटरीज केल्या, भूमातेचो सौदो हो म्हाका दिसता इज अ वर्स्ट क्रायम. म्हणजे हीन वृत्तीची हे क्रायम आसा. आनी ह्या क्रायमाचेर कितें तरी सोल्युशन येवपाकच जाय. डेफिनेटली जो कोण चुकी केल्या ताका माफी आसपाकच जायना. जे कायद्या प्रमाणे आसतलें ते कायद्या प्रमाणे जातलेंच. आनी आमचो माननीय मंत्री तेच म्हणटा. किशोर, तुला वेलकम टू यू. किशोर, बट हो जो मुद्दो आसा की जो काल म्हाका दिसता मायकलान आपल्या पत्रकार परिशदेक काडिल्लो की आपूण BJP भितर आसतना आपण ह्यो ODP तयार केल्ल्यो, आज आपूण काँग्रेसी भितर आसा म्हणून तुमी आपल्याचेर शिकयतात. हो जो आर्ग्युमेंट आसा आनी अल्टिमेटली दॅट वेर डज द बक स्टॉप? कारण जर इरेग्युलरिटीज जाल्यात आनी जे आज सरकार स्वताच्या इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान मुखार हाडटा जाल्यार जे त्या गजाली खातीर जबाबदार आसा तांचेर कारवाय जावपाक जाय काय ना? 100%. एक गजाल म्हाका बरी दिसता, तशें आतांच सिद्धार्थ बाबान सांगलें की कायदो हो गरजेचो, कायदो हो आसपाकूच जाय. आणि राज्यांत कायद्याचेंच सरकार किंवा कायद्याचेच रूल आसपाक जाय. एक 2012 पासून आता BJPचें सरकार आसा. 2022 येवन आमकां हाची जाणीव जाली की कायद्याचें सरकार आनी कायद्याचें प्रशासन आसपाक जाय. कायदो हो सगळ्यांकूच लागू जाता. ज्या पद्धतीन TCP मिनिस्टर सध्या काम करतात, जसे तिने आता सांगले की वेगवेगळ्यो संस्था ज्यो प्लॅनिंग आणि ह्या सगळ्या गोष्टीशी संबंधित जे संस्था CREDAI आसात, आर्किटेक्ट त्यांची संघटना असत, प्लॅनर्स असत, ह्या सगळ्यांकडे बसून तो ह्या संदर्भातलो विचार करता आणि ह्या संदर्भात पुढे वचपाचो त्याचो प्लॅन आसा. ही गजाल बरीच. पूण माझे म्हणणे आसा की काल ज्या पद्धतीन स्टॉप ऑर्डर आणि शो कॉज ऑर्डर जी काढली, त्या ऑर्डरींचे इलिगॅलिटीसांचे जे लिस्ट त्या नोटिसीन जर आम्ही पळयत जाल्यार ह्यो इलिगॅलिटीज 2012 पासून आता मेरेन जे TCP मिनिस्टर असले किंवा जे सरकार असले त्या सरकाराच्या नदरे आड हे इलिगॅलिटीज कश्यो रावल्यो हाचो अर्थ त्या टायमा वयल्या BJP गव्हर्मेंटान ह्या इलिगॅलिटीजांकडे दुर्लक्ष केले काय कितें काय ते आतांच अचानक दिसून आयल्यो.
म्हणजे रूल ऑफ लॉ जर आसा जाल्यार तो रूल ऑफ लॉ आतांच विश्वजीत आतां फॉर एग्जाम्पल विश्वजीत ज्या पद्दतीन सध्या काम करता तो सगळें जें कितें आसा तें कायद्या प्रमाणे TCP जो लॉ आसा त्या प्रमाणे तें सगळें करपाक सोदता तो. पूण हो कायदो फक्त TCP मिनिस्टराकूच लागता काय मंत्रिमंडळातले हेर मंत्री फक्त कायद्या प्रमाणे वागतले काय ते आपल्या मर्जी प्रमाणे वागतले हो तितलोच प्रश्न आसा. Okay. आता काल मायकलान जो विशय काढला की ODP जो आसा तो पॉलिटिशियन्स तयार करिनात ते ऑफिशियल्स किंवा ते करतात तयार अशें आमी धरून चलतात सध्या. अशें आमी धरून चलता. हय. पूण एक सांगता तुका एक कॉमन मनीस कॉमन गोंयकार आनी कॉमन सिटीजन हे ODP जे जातात हे आमकां जरी दाखयले की गोंयच्या प्लॅनिंगा खातीर जातात सिस्टमॅटीक प्लॅनिंग जावंक जाय म्हणून जाता हे ODP हे निव्वळ जे कोण घटक असतात पॉलिटिशियना कडेन कनायवन्स असलेले जे बिझनेसमॅन असतात त्या सगळ्या लोकांची सोय करपा खातीर हे ODP असतात. हेतून सर्वसामान्य मनशाक कांयच फायदो On नसता. that point, I will go to Tulio. Tulio, you wanted to make your point. You can make your point first and then respond to that. Ki ultimately, ODPs had become, whether it is a Congress government or a BJP government, ODPs had become a cash cow for the politicians. खरें काय फोड? पहिले Swatir, I wanted to bring this point which my friend Kishore Bab has also said. First, I want to compliment the minister की बेकायद्याचेर कितें चल्लां ताचेर ठामपणी कारवाई जावंकूच जाय हितून कसलोच दुबाव ना. नो person will say that any action that is taken on illegalities is not in a proper direction. It is all done in a proper because बेकायदेशीर जे चल्लां ते बंद जावपाकूच जाय कोणाचेंय जावं ते. आणि बेकायदेशीर बांदकाम जावंक बेकायदेशीर कसलेच दुसरे गव्हर्मेंटाचे न्हय गव्हर्मेंटाच्या लोकांनी केलां ताचेर कारवाई ठामपणी जावपाक जाय. पूण हांव कितें म्हणटा is only these confined to the town planning department or the government has got a policy to proceed in the illegalities on all encroachments, land filling and so many other illegalities that are happened that one is not able to see. दुसरे हे जे आरांकडे हे जे रिजनल प्लॅनचे मागीर ODP एकदम very fast they started preparing these ODPs. काँग्रेस पक्षान तेन्ना कितलेच फावटी हांवें ह्याय प्लॅटफॉर्मार जावन इवन इन माय personal press conferences as well as the other leaders had questioned the rationale of doing these ODPs and the amount and money that was involved in getting these ODPs formulated. हांव कितें म्हणटा तेन्ना आमचे कोणे आयकून घेतलेच ना. आमी जेन्ना बोर्ड मारताले की हे ODP इतले फास्ट कित्याक करतात हे ODP इतले फास्ट एप्रूव कित्याक करतात लोकांचे हेजेर खूब ओपोजिशन आसा जावं पर्रीचे लोक जावं अडफोडचे लोक वो कलंगूटचे लोक वो दुसरे ODP जावं कसल्योच हांव म्हणटा हेजेर लोकांचो खूब ओपोज आहलो आनी तेन्ना गव्हर्मेंटान दुर्लक्ष करून आमचे कसलेच लोकांचे हेजेर Tulio Bab, you agree that ODPs had become cash cow for the politicians? Definitely they have become. I will But strongly that disagree. time, Okay. and now suddenly the same ODPs approved by the BJP government. They may be prepared by anybody, but they were approved by the BJP government, and today suddenly they have become monsters. That they have become monsters, we have been saying. Okay. Yes. हांव दोन तीन मुद्द्याचेर वता म्हणजे Yeah. आज म्हणजे म्हाका किशोर उलयतना थोडीशी नेगेटिविटी दिसली की एक म्हणजे TCP मिनिस्टर करतात ते बाकीचे करतले काय हय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकय ताणें करून दाखयलां जे इल्लीगल ते इल्लीगल हें सांगपाची ताजे कडेन एक धमक आसा आनी एक्शन घेवपाची ताजे कडेन एक जी ताकद आसा ती तो एक्सरसायज करता. म्हाका दिसता ही सेटिंग अ एग्जाम्पल टू ऑल अदर हीज मिनिस्टरियल कलिग्स आनी बाकीचे डेफिनेटली आपले परीन काम करत आसा. देर आर डिपार्टमेंट्स विच आर वर्किंग ओवर टायम विच आर वर्किंग टू करेक्ट सिच्युएशन्स आनी जर चूक जाली जाल्यार ती मान्य करून फुडें वचप हो म्हाका दिसता इज द मोस्ट पॉझिटिव्ह वे ऑफ लुकिंग एट इट. दुसरो एक ताणें स्टेटमेंट केलो की सामान्य मनशाचो ODP कडेन कांयच संबंद ना. आय विल स्ट्रॉंगली डिसएग्री. म्हाका जर फाल्यां घर बांदपाक जाय जाल्यार ODP इज द ओनली थिंग डॉक्युमेंट विच आय रिलाय ऑन. म्हजें घर कितलें व्हडलें आसतलें कितलें ल्हान आसतलें म्हाका सेटबॅक कितें कितलें रस्त्या कडल्यान पयस आसतलें हें सगळें ODP नासता. सामान्य मनशाचो हाजे कडेन म्हाका दिसता पावला पावलाक संबंद आसतलो कित्याक घर हें एक अत्यंत प्रत्येक मनशाची प्रत्येक फॅमिलीची गरज आनी डेफिनेटली दीस इज रिक्वायर्ड प्रॉपर ODP बरो ODP आनी जो आमचो माननीय मंत्री जो करपाक भायर सरला
सगळ्यांक विचारान घेवन एक सर्वसमावेशक जो ओडीपी जो गोंयकाराचो आसतलो असो ओडीपी जर करपाक सरला जाल्यार वी शूड लावड इट. आय सिन्सियरली एप्रिशिएट टुलियो, ताणें आमच्या मंत्र्याचें कौतुक केलें. डेफिनेटली इट इज वर्थ कमेंडिंग. दुसरें म्हणजे जो आमी आतां आरोप करता की इट इज अ कॅश काव, इट इज नॉट अ कॅश काव, इट इज अ प्लॅनिंग टूल. आतां तातूंत कोण जर इरेग्युलेटरी करता जाल्यार ताका धरपाक कायदो आसा, आनी जो कायदो आयज आमी भायर काडला तोच कायदो सगळ्यांक धरपाक पुरो आसा. रिजनल प्लॅन 2021 2011 कितें जालें हें आमच्या मुखार काँग्रेस सरकाराचें एक ज्वलंत उदाहरण आसा. मागीर काँग्रेसीच्या हातान जेन्ना जेन्ना सत्ता वता तेन्ना तेन्ना कितें कितें स्कॅम काँग्रेस करता, म्हणजे खंयच्या कोळशांतल्यान आकाशा पर्यंत, म्हणजे ते कोणाकूच सोडना. म्हणजे ते जे भितर आसा ते वयर आकाशाच्या वयर बसून आसा तांकां वचून सोडना. म्हणजे अंतरीक्ष स्कॅम टू कोल स्कॅम, ताजे मदीं आशिल्ल्यो ते 2G 3G 4G कितें आशिल्ले ते दामाजी सगळे स्कॅमां हे काँग्रेसीन आमकां करून दाखयलें. म्हणून 2012 काँग्रेसीचेर खोट पडल्या. एक गजाल जी किशोरान आनी एक मुद्दो काडलो की काल जी शोकॉज नोटिसी भितर जी लिस्ट दिल्या इलिगॅलिटीसाची ती सगळी लिस्ट ही तुमच्या सरकाराच्या कार्यकाळा भितर जाल्या. सो तुमकां अशें दिसता की मायकल तुमचे बरोबर आशिल्लो म्हणटकीर ह्या इलिगॅलिटी कडेन आडनदर जाली? म्हाका दिसना, कित्याक केन्ना तरी ही इलिगॅलिटी हे खंयच दाखवून उरना, केन्ना तरी ही वयर येताच. आनी डेफिनेटली आतां वयर आयल्या ताजेर कायद्या प्रमाणे कारवाई जावपाक जाय, आनी ती कारवाई जाता. हातून कांय दुमत ना. जर कोणाक जर हांगा जर डिस्प्यूट करपाक जाय की ना 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 हें अशें जावपाक जायना आशिल्लें, लिडर ऑपोजिशन तो ताजें करपाक जायना आशिल्लें, कायदो हो सगळ्यांक समान आसा. तो लिडर ऑपोजिशन आसूं नाजाल्यार आनी कोणूय आसूं, सामान्य मनीस आनी राजा, हाच्या मदीं कायदो हो डिफर करना. ओके किशोर, दोन मुद्दे आहेत. एक जो काल डिसिजन घेतला की ओडीपी हाजे मुखार मॅक्झिमम ओडीपी हे सद्याक TCPन सांगला की आपूण तयार करतलो, ते आनीक PDA कडेन वचचे नात. हो जो निर्णय आसा ह्या निर्णया कडेन तूं कसो पळयता? नाही, एक गजाल जशी तुलियोन सांगली की जेन्ना दोतर विल्फ्रेड डिसोजा चीफ मिनिस्टर आसलो तांणी ODP जी आसली ती फक्त सिटीजांक दवरलेली. आयज अशें जाला की कांय विलेजीस, आतां फॉर एक्झाम्पल कलंगूट पंचायत आसा, पूण कलंगूटचो डेव्हलपमेंट ज्या फास्ट पद्दतीन चलता तो डेव्हलपमेंट जर प्लॅन डेव्हलपमेंट जर तूं करतलो जाल्यार ताका ODP जाय. आनी त्या अनुशंगानच कलंगूट, अडफळे, पर्रा ह्यो सगळ्यो एरिया तेतून येयल्यो. विशय असो आसा की ODP प्लॅन करतना हे पळय, सिद्धार्थ बाब जो उलयलो, सिद्धार्थ बाबाची एक गजाल म्हाका बरी दिसता की ही इज अ इंटेलेक्च्युअल पॉलिटिशियन. एक भाजपाचो म्हणयारो म्हणजे भाजपाचो प्रवक्तो हो कसो आसचो आनी तेणी कशी आपल्या पक्षाची बाजू सांबाळची हें आमकां सिद्धार्था कडल्यान दिसता. ना जाल्यार खुबदां अशें जाता की पक्षाचो प्रवक्तो डिबेटीक येता आनी ताका कशी मागीर पक्षाची भुमिका सांबाळची हें ताका कळना. आय एम फुल्ली विथ हिम की कायदो हो कायदोच आसपाक जाय. आनी समजा एखादी गजाल कितलीशींच वर्सां इलिगॅलिटी चालूच आसा आनी आतां जर ती लक्षांत येयली की ती इलिगॅलिटी म्हणून जाल्यार ती करेक्शन करपाकूच जाय. आय एम फुल्ली विथ हिम. थँक्यू. पूण ज्या पद्दतीन ह्यो गोष्टी चलतात, आतां फॉर एक्झाम्पल येतो व्हडलो डिसिजन, मायकल लोबो हो भाजपांतल्यान काँग्रेसीन गेलो, भाजपांतल्यान काँग्रेसीन वचून मायकल लोबो स्वता इलेक्ट जावन येयलो, बायलेकूय तेणी इलेक्ट केली, त्याच्या उपरांत तो काँग्रेसीचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन जालो. आनी एक गजाल आसा की जर काँग्रेसीन जान फुकपाची जर कोणा कडेन क्षमता आसा जाल्यार ती मायकल लोबो कडेन आसा. त्यामुळे आयज ज्या पद्दतीन नॅशनल लेवलाचेर ज्या पद्दतीन BJPची स्ट्रॅटजी चलता की मेन जो कॅप्टन आसता त्या कॅप्टनाकूच चेपून दवरप, मागीर आनी दुसरो मनीस. आतां आयज जर आमी पळयतात मायकल लोबोचेर इतकी एलिगेशन जातात इलिगॅलिटीची, जाल्यार तेच्याय आमदार कोण उलयना आनी गव्हर्मेंटाचे आमदार कोण उलयना. सायलंटली द वॉर इज बिटवीन मायकल लोबो अँड TCP मिनिस्टर. एज अ हेड ऑफ द गव्हर्मेंट वॉट इज द रोल ऑर वॉट इज मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंताची ह्या सगळ्या विशयाचेर कितें भुमिका आसा ही गोंयकारांक कळपाक जाय. ओके, विल कम टू दॅट. म्हाका दिसता हांव एकच क्लॅरिफिकेशन मुख्यमंत्र्याचें दिता की मुख्यमंत्री हो कायद्या प्रमाणे वचपी मनीस, ज्या प्रमाणे हांव ताका वळखता. ही इज अ व्हेरी फेअर पर्सन आनी तो बेकायदेशीर कसलेच करपाक दिवचो ना कोणाकूच दिवचो ना. म्हणजे दुसरे बेकायदेशीर करतले. ओन्ली चीफ मिनिस्टर इज गोइंग टू अपहोल्ड द लॉ.
I think all the full cabinet and No, Tulio. Full cabinet is upholding the law. the whole assembly, I think. Tulio. You cannot have. Tulio, the point is. नाही म्हणजे तुम्ही कोणाकडचं पर्टिक्युलर मनशाक इम्युनिटी मागता हे म्हाका दिसता हे आमचे सगळ्यांचे व्हडले दुर्दैव I'm on the same point जो हांवें किशोराक विचारिल्लो की कालच्या मिटिंगे भितर डिसिजन घेतलें की मॅक्झिमम ओडीपीज ज्यो आसा ज्यो सस्पेंड केल्ल्यो त्यो पीडीएस आनी करची नात, त्यो टीसीपी डिपार्टमेंट या टीसीपी बोर्डाच्या सुपरविजना अंडर जातल्यो. How do you look at this decision as a spokesperson also, as a professional also? See, I will tell you, Pramod Bab, the government has made it very clear by arrogating to itself the power under Section 33 to prepare the ODP by the town planning department, that is by the government itself. Government has expressed a serious no confidence on the PDS. So why you keep these white elephants and spend government money in running these PDS? Abolish the PDS. Dissolve the PDS, because this is a clear no confidence of the minister in his own PDS which have been recently constituted. Dissolve the PDS and put all the regulatory mechanism back into the town planning department, which everybody would be happy with. You are keeping the PDS as white elephants. A colossal amount of money is being spent to run them on a day-to-day basis, and still there are no results. And the minister has clearly said these ODPs are going to be scrapped. Fine, scrap them. You prepare the ODPs. Take all the professionals into account. We have fully in support of the initiative. But tell us who went wrong, what went wrong, and what is the accountability in this process. Yeah. That is more important. Finally, to establish blame shoulder कोण करतलो? Fix the accountability in all this. सिद्धार्थ, दोन प्रश्न. पहिलो प्रश्न की जो तुलियोन काढला तो की जर सरकारच आपल्या पीडीए भितर इतलो विश्वास दाखयता जाल्यार तो पीडीए जायच कित्याक? प्रत्येक खेपेक पीडीए मुळे की आरोप प्रत्यारोप चालू जातात. दुसरी गजाल आहा की इवन सिलेक्टिवली की हे जो सगळो प्रोसेस आसा चल्ला तातूंत भितर तालिगांव ओडीपी ना. तालिगांव इज आउट, रेस्ट ऑफ द ओडीपीस आर बींग एनालायज्ड. सो हो जो सिलेक्टिवनेस आसा तोय वतलो, जे तुलियो सांगते जर केलें जाल्यार की सगळ्योच ओडीपीस टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान आपल्या कडेन घेवच्यो, एक्सपर्टाच्या अंडर तयार करच्यो, आणि ह्या व्हाईट एलिफंट्स कित्याक जाय? नाही म्हाका दिसता आमी खंय तरी दुसरे दिशेन वता. म्हणजे एक आसा की हातून एक आमी लक्षात घेवपाक जाय, प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीज ज्यो आसा, मडगांव आसूं, पणजे आसूं ऑर म्हापशें आसूं, ह्यो सगळ्यो रिपोर्ट टू टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट. करेक्ट. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग इज अ मदर डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द पीडीएस. आता आवयन जर सगळ्याचे जर जबाबदारी घेतल्या की एक कॉमन प्लॅटफॉर्माचेर हाडून एक सगळे प्रोफेशनलांक लागीं करून जर आमी कॉमन गायडलायन्स करून जर बरें गोंयचे डेव्हलपमेंट करपाक एक प्लॅन करपाक सोदता जाल्यार देर इज नथिंग रॉंग इन इट. इम्प्लिमेंटेशन बॉडी तालिगांव घेवची. डेफिनेटली ऑनरेबल मिनिस्टर विल थिंक ओवर इट. आय विल डेफिनेटली पास ऑन युअर व्हॅल्युएबल सजेशन टू हिम. पूण एक आसा की आमी एक पळोवपाक जाय, आयज जे गोंय आसा आमचें तें एका बऱ्या पावंड्यार पाविल्लें आसा. म्हणजे जो मनोहर भाईन जो डेव्हलपमेंटचें काम चालू केल्लें, आमचे नरेंद्र मोदी, नितीन गडकरी, बाकी सगळे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या सपोर्टान ते बाकीचे आमचे सक्सेसिव्ह गव्हर्नमेंटान चालू दवरले आनी दोतोर प्रमोद सावंतान ताका आनी इल्ली फुडें दिशा दिली. आयज आमी रस्ते पळयता, 4 लेन रस्ते जाल्या. आयज आमचे बाकीचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें जालां. आयज 2 आमचे एअरपोर्ट जाता, एक मोपा जाता, एक आमचो दाबोळे उरतलो. आयज जे आमचे 70-80 लाख जे टुरिस्ट पर इयर विजीट करता, ते दोन्ही एअरपोर्ट जेन्ना फंक्शनल जातले तेन्ना जवळ जवळ 200 लाखाचेर वतले. हे सगळें जर आमी जर दोळ्या मुखार जर धरलें जाल्यार आमकां त्या टुरिस्टाची संख्या केटर करपाक बरें प्लॅनिंग जाय. एब्सोल्युटली. आयज जे तुलियोन सांगलें की जे बारीक बारीक गांवां म्हणजे आमचे हडफडे आशिल्ले, पर्र आशिल्ले, ती पसून आज डेव्हलप जाल्या. दे आर मोर इनफॅक्ट आय विल से दे आर मोर पॉप्युलेटेड दॅन समटायम्स पणजे. पणजे वी आर जस्ट अबाउट 60,000. पूण जेन्ना सिजनाक आमी पळयता कळंगुटे म्हाका दिसता इजिली 2-3 लाख लोक रावता आसतले एका टायमार. सो म्हाका दिसता पणजे परस जेन्ना पणजे कॅपिटल सिटी परस बाकीची जी कमर्शियली एक वायेबल आमची गांवां आसा तांचें प्लॅनिंग बरें जावपाक जाय. सो दीस इज अ होल एक्सरसाइज टू टेक गोवा इन द रायट सेन्स. ओके, फायनल म्हणजे वेळ कमी उरला, बट आय विल टेक अ क्विक राउंड ऑन द घेर जे आमी घेरा वयल्यान सुरवात केल्ले. किशोर, आय विल स्टार्ट विथ यू. हे जे घेर आसा, इज दीस पॉलिटिकल ऑर आर दीज रियल रिफॉर्म्स?
नो, इट इज बोथ पॉलिटिकल एज वेल एज रियल रिफॉर्म्स. जर हे गैर गोंयच्या बऱ्या खातीर चलना, हय गोंय सांबाळपाक चल्ला आनी आतां मेरेन जे गोंयचें आमी नुकसान केलां ते करेक्शन करपाक चल्ला, जाल्यार ह्या गॅराचें आमी स्वागतूच स्वागत करपाक करपाक जाय. जाय. पूण कालांतरान जर हे गॅर हे फक्त पॉलिटिकल गॅर असले, कोणाक तरी टार्गेट करपाकूच असले अशें जर दिसून येत जाल्यार असल्या गॅरांचेर गोंयकार केन्नाच विश्वास दवरचो. ओके, तर तुली बाबा पॉलिटिकल काय रिफॉर्म्स? See, political, the government that runs the party that runs the government is bound to play some political games. But I am looking in the direction of reforms as an architect. In the reform section, जशें सिद्धार्थान आतांच सांगलां, सगळ्यांक भागाक घेवन आमी हो ODP नवे ODP करपाक फुडें सरतात. कोणाक CII, Chamber of Commerce, architects, engineers, they are not the whole stakeholders. Where are our farmers? Where are our Komdads? These are the largest stakeholders of land in the agricultural sector. Where are our NGOs Yes, who are absolutely. keeping our water bodies and our hills and our Khazan lands alive? And where are all the other तुम्ही म्हणतात की stakeholders ज्यांना that जर रिफॉर्म्स जातात ते सारखे जाऊ दे, सगळ्याक विश्वासात घेऊन जाऊ दे. तांकां विश्वासान घेवन हो ODP तर केल्या, जसो आमी तेन्ना रिजनल प्लॅन 2021 केल्लो, ताकाच म्हत्व आसा. ओके. दुसरें, जेन्ना आतां मंत्र्याक आनी जावं त्या खात्याक कसले कसले ऑब्जर्वेशन्स आसा, ते ऑब्जर्वेशन्स हॅव टू ट्रान्सलेट इन टू लँड रिफॉर्म्स. Yeah. And the correct land reforms have to be implemented by The impact has to be long term. By bringing amendments in the land revenue code, So in the the Town positive Planning Act and impacts- all the other the acts. positive How impacts have do to you be work? long term. These are all symptomatic Okay. decisions which are knee-jerk reactions to the situation of the day. Okay. You need to have long-term impact of these reforms if the people of Goa are going to see a better future in tomorrow. सिद्धार्थ बाब, पॉलिटिकल अशें हांव तुका विचारपाक शकना. सो हांव इतलेंच विचारपाक शकता की जे ह्या दोग जाणांनी मागले की ज्या फाल्यां ते पॉलिटिकल आसूं नॉन पॉलिटिकल आसूं, जर रिफॉर्म्स येतात तांचो एक लॉंग टर्म बरो परिणाम गोंयचेर जावचो आनी गोंयकाराक फायदो जावचो, इतली हमी तुमी आज दिता काय कितें? डेफिनेटली. म्हणजे हांव जर आमच्या सगळ्या मंत्र्याचे आणि स्पेशली माननीय विश्वेश्वर राणेचें जर काम पळयत जाल्यार डेफिनेटली वी आर मुव्हिंग इन द रायट डायरेक्शन. एक गोंयाक सुशासन दिवपा खातीर, सगळ्यांचो विकास करपा खातीर आमी वावुरतात. भारतीय जनता पक्ष हो गोंया खातीर कटिबद्ध आसा, गोंयकारा खातीर कटिबद्ध आसा. हे परत एकदा आमी Okay. सगळ्यांक दाखोवन दितात. हांव इतल्याचे हांव म्हजो वेळ सारको सोंपला, पूण म्हाका दिसता एकच जे आमी सगळे जाणांक मान्य करतले, घेर्र चालू आसा त्या घेर्रांतल्यान निमणें गोंयची बरी जावपाक जाय आनी तें आमकां फुडले कांय दिसां भितर कळटलें. हे रिफॉर्म्स कितले मुखार वतात, ते जर खरेंच मुखार गेले डेफिनेटली गोंयचे बरें जातले. ते जर किशोर जशें सांगता ते जर पॉलिटिकल घेर्रांचे सदांच पॉलिटिकल कॉम्प्रोमायजा भितर रुपांतर जाता. तेंय एक कन्वर्शन एक प्रकारचें. तें कन्वर्शन जर जायनासतना जर ह्या रिफॉर्म्स जर मुखार गेले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचें बरें जावं, इतलेंच आमी मागतात आनी थांबतात. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. थँक्यू. नमस्कार.